एग्जिबिशन आणि आर्ट एंड कल्चर यांच्या जॉईंट कॉलेबरेशनाच्यान आयज हे वर्कशॉप कम एग्जिबिशन घडून येता. खादी आमी केन्ना म्हणटा तेन्ना जस्ट एज अ प्रॉडक्ट आमी अशें पळयना. खादी खूब कल्चरल आमकां सिग्निफिकन्स आसा, हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा. इट इज अ प्रॉडक्ट विच इज अ सिम्बॉल ऑफ आवर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी. आमी केन्ना आमचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीन केन्ना पयले की भायल्यान गुड्स येताले आनी इट वॉज टॅक्स एंड हाव आवर इंडस्ट्रीज वॉज गेटींग ओवर. तेन्ना आपले सेल्फ सस्टेन कशें जावचें त्या खातीर तेणी खादीचो खूब प्रचार केला. सो खादी पळयत जाल्यार मागीर इट इज एट अ स्टेज ऑफ डिक्लायन. जे पयलीं खादीचे यूज जाताले तशें त्या मानान आतां जायना यूज. द यूथ आमचे जे आसा ते आर नॉट गोईंग टुवर्ड्स खादी. म्हणजे दे फायंड इट नॉट टू बी फॅशनेबल, तितले एस्पिरेशनल तांकां दिसना. पण खादी पळयत जाल्यार प्रॉडक्ट जो आसा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली प्रॉडक्ट आनी कम्फर्टेबल सुद्दां. थोडे आसा देर सम इश्यूज वीथ श्रिंकींग ऑफ क्लॉथ्स हे ते. बट नाव वीथ न्यू टेक्नॉलॉजी द आर्टिस्ट ऑल्सो दे आर ऑल्सो ब्लेंडिंग बोथ इनोवेशन आणि प्रॉडक्ट्स आणि बरे तरेन प्रॉडक्ट्स करता. सो ह्या एग्जिबिशनाक हांव मागता की लोकांनी बरो सहभाग घेवचो. हांगा येवन तेंचो उत्साह वाडोवचो. जे आमचे कलाकार हे आसा, आमचे आर्टिस्ट आसा जेणे ते तयार केला खादी प्रॉडक्ट, तांकां येवन हांगा प्रोत्साहन दिवचें आणि लेट द एग्जिबिशन कम बिकम अ ग्रँड सक्सेस.